दीस बुधवार जानेराची 1 तारीख 2025. पयलें वाचप गणन पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 6 वळ 22 तावन 27 पर्यंत. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायेलीतांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सर्वेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकूं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायेलीतांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलों. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 67 2 तावन 3 5 6 आनी 8. श्लोक. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांकूं. हे वरवीं आख्या संवसारार तुजी खुशी कळीत जावं. सर्व राष्ट्रां तुजी सडवण वळखून घेवं. श्लोक. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. देवा, सर्व जनांगां तुका वाखणूं. सर्व राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवटकी न्याय निती प्रमाणे करताय. देसां भासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. श्लोक. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. सर्व परजा तुका वाखणूं. सर्वेस्परा, परजा तुका वाखणूं. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. श्लोक. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. दुसरें वाचप सांत पावलान गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 4 वळ 4 तावन 7 पर्यंत. भावा भयणीनो, नेमलेलो काळ भरती जातस देवान आपल्या पुताक धाडलो. एके स्त्रिये तावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्रा खाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रा काल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हणून दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडां गुलाम न्ही, बगार पूत, आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजोसो वारिसदारी तूं जालाय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. आदी मागा परत्यान परत्यान आनी सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत्र देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो, पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मार्फत तो आमचे लागीं उलयलो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 2 वळ 16 तावन 21 पर्यंत. गवळ्यांनी धावाधावी वचून मोरयेक, जुजेक आनी खावणेंत न्हिदलेल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळकाक पळयतच ताचे विशयान देवदूतान सांगिल्लें सकट तांकां समजलें आनी गवळी सांगताले तें आयकलीं सगळां आजाप पावलीं. पूण मोरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरून त्यो आटयताली. शेकी गवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळे देवदूतान सांगिल्ल्या प्रमाणेच घडलें. बाळकाक 8वो दीस भरतस ताका सुनत करतना जेजू म्हणून नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भी समूचे आदींच देवदूतान दिल्लें.
देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. नवें वरस मोरी देव माते संगी भितर रिगतना आमी ह्या पयणार एक सुरिनय बगार यात्रेक भरवोसाची पर्जा जावन मोरये संगी आमी समकता. मोरी पवित्र त्रिंदा दिसो एक आरसो. देवा बापाच्या उतरांक खाल जावन ती बापाची धूव. सासण शब्दाक जेजू क्रिस्ताक आवय जाता. कुरपेचे सावळेंत ती पवित्र आत्म्याची व्हंकल जाता. ही प्रेरणा सांता भक्तांच्या सांगण्यांनी उल्लेख जाल्यांत. पवित्र पुस्तकांत वेळ काळा विशीं 2 उतरां आसात, क्रोनोस आनी कायरोस. कायरोस देवाचो काळ आनी क्रोनोस ह्या संवसाराचो काळ. नव्या वर्साचो प्रथम दीस कायरोस देवाचो काळ. मोरी देव मातेचे परबेच्या आचरणांत देव आमकां आशिर्वाद प्रकट करता. सर्वेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकूं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. जनेर म्हयन्याचें नांव प्राचीन रोमी देवा पैकी एक. जनुवा देवाक 2 तकल्यो. एक तकली फाटीं पळयतना एक तकली मुखार पळयता. जनेर म्हयन्याची 1 तारीख जनुवा देवाचे 2 तकले परी आदल्या वर्साक उपकारी काळजान आनी मनान देवाक अर्पूची घडी आनी भरवोस्यान नव्या वर्साक स्वागत करचो संदर्भ. सासण देव आमकां आमचो वेळ काळ रुपीत करूंक आज, काल आनी फालें दान दिता. आमचें आज देवाचे दयेन आमकां पावीत जाल्लें. आमचें कालचें जिवीत देवान आमकां राखून व्हेल्लें आनी आमचें फाल्यांचें जिवीत देवाचे सासायेन आमकां मेळोवंक आसचें. मोरयेचे मजतेन जियेवया.